फादर कशी आसाय तूं? आहा बरी आसा. बरी आसाय? ओके. हांव तुजेर मागणें कोत्तां. भाग्योन फ्रांसीस शेवेराची आसा हांव आनी हांगा सोदतान तुजेर मागणें धाडटा. तुजे दोळे बंद कर आनी हांव म्हजो हात तुजे तकलेर दवरतां. भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, तुवें आमकां केन्ना सोडूंक जाय आनी आमचे भयणीक आसरात. तिचे सोबेन तूं सदांच आसाय. तिका कोवीड जाल्लें आसा ओ हेर कितें दुयेंस जाल्लें आसा तातूंत तूंय बी आसाय कित्याक तूं तिचे सोबेन जियेताय. तिका ह्या दुयेंसांतली बरी कर. तिका पेकोवणी दी आनी ह्या सगळ्या वायट विघ्नांतली तिका निवार. आनी सोरपुदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुजेर आशिर्वाद घालूं, तुका पेकोवणी दिवं, तुका आनी तुज्या घराब्याक बरे भशेन राखून सांबाळूं. आमेन. बरें तर आं? फादर त्यो बरी सांज दिवं. खातलो त्या घरान गोत एकलो सात त्या घरान जाणटो म्हाका जाला ताका जावंक बरें. चेड्यान धाडलो म्हज्या बायला धाडले. Hello, Father. Good evening, brother. हॅलो, Oh, sound. बरो आसाय? अलेक्सियो, Now. Yeah, brother. बरें. तुजेर हांव मागणें कोत्तां. हांव भाग्योन फ्रांसीस शेवेराच्या तुम लागशीं आसा. अच्छा, बरे brother. Father, you want to? हांव तुका दिसती पडटा? Why, brother? Why did you brother? बरें. तुका आर जाल्या न्हय? बरें. हांव तुजे तकलेचेर हात दवरतां आनी तुका आतां बेसांव दितां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सुर्गींचे बापा, आर्गांनी दिनवास तुका कित्याक तुवें ह्या आमच्या भावाक ह्या संवसारांत हाडलाय, ताका तुवें राखलाय आनी सांबाळलाय, पूण आतां ताचेर हें उद्रुश्य आयिल्लें आसा. भाग्योन फ्रांसीस शेवेराचे रेलेखेन तुका हांव आतां आशिर्वाद दितां. भाग्योंत गोंयच्या सायबा, तुवें आमकां सदांच राखलें आनी सांबाळलें. ह्या भावाचो हांव तुजेर भावार्थ आसा. तो ताका तूं पेकोवणी हाड तुज्या मागण्यांतल्यान आनी विनंतींतल्यान. जेजू, तूं ताचे सोबेन जियेताय. कुडींत मनांत ओतम्यान तूं ताचे आसाय. हें सगळें तो वदृश्य अणभवता तितलें तूंय अणभवताय. तो तुका तें ओपून दिता. दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत तो तें सगळें सोंसता. ताका सगळ्या ताच्या पातकांतलो तूं ताका निवार आनी ताका बरी सावध भलायकी फाव कर. रोखडोच ताका बरो कर आनी हे परी तो दुसऱ्यांची सेवा करूंक लागतलो. आनी सोर पुदिता देव
भाग्यवन फ्रांसिसाच्या मागण्यान सैबनमाची विणवणेन तुका कुडीची मोनाची आत्म्याची फाव करूं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमेन. रेलिकेचो मागे त्यो बरी रात दिवं, त्यो बरी सांज दिवं. देव बरें. कशें आसात तुमी सगळीं? फिगेरेडो फॅमिली बरी आहात? बरें. तुमचेर हांव आतां मागणें कोत्तां सगल्यांचेर. हांव तुमलाशी आसा सायबाच्या गॉन ऑफ हॅलो. हॅलो. सायबाची रेलीक घेवन तुमकां हांव आतां आशिर्वाद दितां सगले तुमचे फामिलीक. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. देवा बापा, आर्ग आनी दिन वास तुका कित्याक ह्या आमच्या भावाक आनी ताचे फामिलीक तूं आतांच्या आतांच जेजू सगळें भाग्यवन फ्रांसिसाच्या मागण्यान ताका ह्या उदृश्यांतलो तूं निवादतलोय. ताका बरी सावध भलायकी तूं फावो करतलोय. कुडीची मोनाची आत्म्याची पेकोवणी तुमकां मेळूं. सगळे वायटा विघ्नांतली तुमकां निवारूं. आनी जेजू तुमकां आतां हात लावन सगळे वायटा विघ्नांतलो निवादता. पूण भाग्यवन फ्रांसिसा वेर तुमचे पासत मागता. आनी सोर पोदेता देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. रेलिकेचो माव घेयात. देव बरी सांज दिवं तुमकां सगल्यांक. गुड इवनिंग.
Hello, Anestina. Yes, Father. सायबाची रेलीक आसा हांगसर आनी ती घेवन तुका तुज्या घराब्याक घरकाराक सगळ्या जाणांक हांव आशिर्वाद दितां. तुमचे सवें तो एके वतीन आतां आजीर आसा आनी हांव ताच्या तुमलाशी आसां. तर हांगसोत्तान तुमचे सगल्यांचेर हांव बेसांव पाठयतां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सुर्गींचे बाप्पा, आर्गां आनी दीन वास तुका ह्या कुटुंबा पासत. एर्नेस्टिना सदांच तुज्या मोगान जियेता. तें जाणो की तूं ताका आनी ताच्या घराब्याक केन्नाच सोडिनाय. तांचेर तुजो आशिर्वाद पाठय. जेजू, तूं तांचे सवें आसाय. घेवन फ्रांसीस शेवरच्या मागण्यान सायबीण मांयचे विणवणेन तुमकां सगल्यांक कुडीची, मोनाची, ओतम्याची पेखोवणी मेळो. सगल्या वायटा विघ्नांतली तुमकां निवारूं आनी जंयसर तुमकां पेखोवणी जाय थंयसर जेजू तुमकां हात लायता आनी तुमकां बरी कोत्ता. आनी सोरपुदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. रेलिकेचो उमांग घेयात तुमी. रेलिकेचो उमांग घेयात. केलं, Father. देव बरी सांज दिवं तुमकां. Yes, तुझंही, Father. Thank you, Father. थँक्यू. कसो आसाय जयप्रकाश? बरो आसाय? बरें. हांव तुका सायबाचे रेलिकेन आशिर्वाद दितां. तुजेर मागणें कोत्ता आनी तुका आतां बरो जावच्याक हें मागणें आतां हांव तुजे पासत म्हणटा. सर्गीचे बाप्पा, आर्गां आनी दिनवास तुका, कित्याक ह्या तुज्या पुताक तुवें केन्ना सोडूंक नाय. तूं तुज्या पुता जेजू सवें ताचे बरोबर जियेताय. घेवन फ्रांसीस शेवेराच्या मागण्यान सायबीण मांयचे विणवणेन तुका आनी सगल्या तुमच्या घरच्यांक बरेंपण फावो जावं. कुडीचें, मोनाचें आनी ओतम्याचें. हे परीन तुमकां सगल्या जाणांक बरी सावद भलायकी फावो जावं. आनी सोरपोतेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं, तुमकां सांबाळूं, राखूं आनी बरेंपण फावो करूं. आमेन. Thank you, Father. बरें. देव बरी रात दिवं तुमकां आनी तुमकां हांव म्हज्या मागण्यान Thank you, दवरतां Father. सदांच. Thank you, Father. ओके? बरे भाशेन.
हांव सायबाची रॅली घेवन तुज्या पुताचेर आनी तुज्या घोराब्याचेर मागणें कोत्ता. ओके? सुर्गींचे बाप्पा, तुवें आमकां बागेवन फ्रांसीस शेवेर दिलाय, जो आमचे पासत सदांच मागता आनी आमकां राखता आनी सांबाळटा. तुमकां सगल्यांक कुडीची, मोनाची, ओतम्याची पेखवणी मेळो. जंयसर तुमकां दुयेंस आसा, कुडींत, मोनांत, ओतम्यांत, थंयसर जेजू तुमकां हात लावन बरो कोत्ता आनी बागेवन फ्रांसीस शेवेर तुमचे पासत मागता. आनी सर्प दिता देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुजेर आनी तुज्या घोराब्याचेर, तुज्या पुताचेर आशिर्वाद घालूं, तुमकां सांबाळूं, राखूं आनी रोखडीच पेखवणी दिवं. आमेन. सायबाचे रेलिकीचो उमांग घे. गोठराव, मागता तुजे पासत. सदांच तुमी आमच्या मागण्यांत आसतल्यात. ओके? तुगे चेड्या दुखपाचें तुगे चेड्या दुखपाक देव बरी सांज दिवं. Hello, Catherine. Good evening, Father. I'm Good evening. Yes, I'm at the tomb of Saint Francis Xavier, and I'm praying for you and for your son and for your family. I have the relics of Saint Francis Father. Xavier, and I'm using it to bless you and your family. Heavenly Father, thank you for Catherine and her family. You have blessed her with children. You have blessed her with everything so good. But there are also problems in their family, health issues. We bring them all to you, Lord, and ask you to heal them through the intercession of Saint Francis Xavier. Dear Saint Francis Xavier, touch them in those areas through Jesus. Lord, you are dwelling in them and you know everything about them, how they are in body, mind, and spirit. We ask you to heal them and to integrate them in you so that your spirit may fill them with your love. Bless them with good health of body, mind, and spirit, and protect them from the evil one. And may Almighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Okay, Catherine? Bye-bye. Yes. All the best Thank to you, you. Father. You will always be in our prayers. Okay? Thank you, Father. Yes. Thank you. Thank you for praying for us. Yeah.
Hello, good evening, Father. Carol. Here to pray for you. And Okay, I'm Father. praying for you with the relics of Saint Francis Xavier. Lord, you know what's happening to Karen. And you know very well all the prayers that she is lifting up to you, Jesus, through the intercession of St. Francis Xavier. Touch her in those areas, in her body, mind, and spirit, and heal her so that she will be once again whole in you and very energetic, enthusiastic with your presence and guided by your spirit. Lord, bless her, protect her, and guide her. And may Almighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. You may kiss the relics of St. Francis Xavier. Okay. Thank you, Father. Thank you. You are in our prayers always. Good night. Good night. Father, हॅलो आना रोजा कशें आसाय तूं good evening. आसा बरें आसा. अच्छा तुवें मागण्यांची विनंती केलेली आसाय होय होय. आनी हांव बागेवन फ्रांसीस शेवराची रॅलीक घेवन तुजे पासत आनी तुजे घराब्या पासत मागता हांव तुमलाशी आसा आनी तुमचेर आतां बागेवन फ्रांसीस शेवराच्या नांवांत बेसांव दिता
सुर्गींच्या बाप्पा आर्गानी दिन वास्तुका आना रोजा आनी ताची फॅमिली पासत तिचे फॅमिली पासत आमी सदांच मागताले हांव पूण आतां खेरीत भाशेन मागता हांव कित्याक ताणें ही विनंती केल्ली आसा बागेवन फ्रांसीस शेवेरा तुजे मदुस्तीन तांकां ही पेकोवणी दी कुडीची मोनाची ओतम्याची जेजू तूं तांचे भितर जियेताय आनी तूं तांचें सगळें जाणाय पूण जितलीं तीं तुका आपलें जिवीत आनी ते बाग तांचे कुडींतले तुका समर्पितात तूं तांकां स्पर्श कर तुजो हात लाय आनी तांकां भावार्थान तांच्या तूं तांकां पेकोवणी हाड आनी सोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन आमेन. तुमी रेलिकीचो उमांग घेयात बरें गुड नायट सायबाची रेलेक घेवन हांव तुजेर हो आशिर्वाद दिता बागेवन फ्रांसीस शेवेरा ही आमची भयण तुजे कडेन विनंती करता तिका पेकोवणी जाय कुडीची मोनाची ओतम्याची आनी जें तांचेर ओद्रूश आयलेलें तेन्ना ताणें ओदीक तुका जेजू उल्लो मारलेलो पूण बागेवन फ्रांसीस शेवेरा तुवें ताका सोडूंक नाय तूं सदांच ताचे पासत मागताय आनी विनंती कोत्ताय आतां ताका बरी सावध भलायकी कुडीची मोनाची ओतम्याची दी तांकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी तांकां सगल्यांक बरेंपण फावो कर प्रत्येक मेंबरांक तुमच्या घोराब्यांतल्या जेजू तुमकां स्पर्श कोत्ता आनी तुमकां पेकोवणी दिता आनी सोर्प दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन रेलिकेचो तुमी उमांग घेयात बरें तर गुड इवनिंग ओके बाय
Hello, Father. Hello, Hi. how are Hi. you? Sick? I'm good, thank you. How are you? Very good. You're very positive. Yeah. We are to pray over So, Philomena. yeah. Where is So she? she's bedridden, so we are praying for her to get well. She's in Russian in Okay. Do you want me to pray yeah. over her now? Yeah, you can pray over her now. Okay. I take the relics of Saint Francis Xavier and I'm praying over Philomena and over all of you. Jesus, thank you very much for all that has happened to Philomena. We thank you because she has always been a woman of great faith, but now she's in this state. Lord, they are very, very faithful to you. They trust in your love. And Lord, through the intercession of Saint Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, touch her and heal her in body, mind, and spirit. Through the intercession of Saint Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, may you experience this healing just now with Jesus touching you in your body, mind, and spirit, and especially in those areas where you need healing. And may Almighty God bless you, protect you, and heal you. Father, Son, and Spirit. Amen. You may take the kiss of the relics of Saint Francis Xavier. Thank you, Father. Thank you, Thank Father. you very much. And you will be in our prayers. Okay? Yeah, thank you. Thank you, Father. Thank you. Thanks a lot.
Oh, thank you. Yeah. So let me bless you with the relics of St. Francis Xavier. Jesus, thank you so much because Rose has always been relying on you. She calls out to you at all times, and very especially when she is down and out. And you have always reached out to her. You have touched her and healed her. Touch her now, Lord, and heal her in those areas where she needs healing in her body, mind, and spirit. Through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, may you be touched in those areas and healed in your body, mind, and spirit. And may Almighty God bless you, Father, Son, and Spirit. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you so much. Praise the Lord. Thank you. Thank you. Good to see you. Yeah, I was actually saying the rosary. We Hello. Hello. Hi.
I cannot hear you. I will be reaching home in half an hour. Rita, same. You're Can you hear me? traveling, but I'm going to I'm pray over you. Is that what you wanted? right now. I will reach in half an hour home. Hello? Can you hear me? I can't hear you. I will be reaching in half an hour home. I'm just messaging you. Just read the I will message. give you a blessing with the relics of Saint Francis Xavier. Yes, this call was basically for my husband. Thank you for the blessing, Father. It was for Okay. my husband, who is a stroke All right. patient. And I'm hearing I've that you need half an prayers hour for your home. husband. Okay. I'll pray. Can I call you after half an hour? Can't hear. Could not hear. Hello. Hello, Father. Hello, Mary. Mary. Hi. Nice to see Hi. you. How are you? I'm here in your Nice to house, see you also. and you are at the place of Saint Francis Xavier. I'm praying over you and John. Yeah. I have the Yeah. relics. John is in isolation, Father, but I will stand for him. Yes, I will pray with the relics of Saint Francis Xavier on you and on John. Heavenly Father, thank you for Mary and for John. Both of them have been very faithful to your son Jesus. Lord, they have never parted from you. Whenever they have had any difficulties of any kind, they have always turned to you and you have always helped them. And for this, we thank you. We ask you to bless John, who has taken all the care, because Mary was always protecting him. But in spite of all the things, COVID has still struck him. Lord, we ask you to touch him and heal him because you dwell within him. And thank you, Lord, that you have healed him through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother. And may Almighty God bless him and you, Father, Son, and Spirit. Amen. Kiss the relics of St. Francis Xavier. Okay.
Bye, Mary. All the best to you. Thank you, Father. Welcome. Thank you. Continue praying for John. Sure, we are praying every day. Okay? Yes, yes. Nice. Thank you very much. Thank you. Joe. Oh, Father. पळय रे तुमला शिसान हांव तुजे पासून मागतां Okay. दिसता मरे तुजे पासत माय पासत बाबा पासत आनी सगल्या पासत रेलिक्स घेवन हांव माना पळय हांव तुमगेर आयलां सायबाक घेवन तो तुजेर आशिर्वाद घालता आनी फाटल्यान पळय तो तुजेर नदर मारता हांव धाकटुलें मागणें करतां बाबरा सगल्यांचेर तुमचेर भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा तुज्या मागण्यांतल्यान तांकां सगल्या जाणांक कुडीची मनाची आत्म्याची पेकोवणी दी तांकां वायट आवेगांतली ह्या कोविडांतली निवार आनी तांकां सगलें बरेंपण फावो कर कोत्ताय म्हूण आमकां खात्री आसा पूण हे उद्रूस तांचेर आयलेल्या कोसळलेलें आसा तातूंतली तांकां निवार सगल्या जाणांक आनी आमच्या जुवांकूय आनी आमच्या मानांकूय वेगींच पेकोवणी दी आनी तांकां बरी कर आनी सोर उदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं तुमकां पेकोवणी दिवं तुमकां बरी करूं आनी साल्वार करून तुमकां सगळें बरेंपण फावो करूं आमेन तुज्या दोळ्यांचेर तुजे कुडीचेर भाग्यवन फ्रांसिसाचो हात लायता हांव रेलिक लायता हांव बरे भाशेन Thank you, Father. गूड इवनिंग Thank you, Father. FSA. We'll call this one, that Mapsa lady. Call her. Good evening. Good evening. I'm here to pray over you, to ask for blessings through the intercession of St. Francis Xavier. Yes, Father. May all of you in the family be blessed, be Yes. protected, and be healed of any disease, any infirmity of the body, mind, or spirit. May all of you
experience the living presence of Jesus touching you in those areas and healing you so that you are once again filled with His love, with His strength, and may all of you experience that right now through the intercession of St. Francis Xavier. And may Almighty God bless you through His intercession, Father, Son, and Spirit. Amen. 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 Good evening, and Good evening, Father. be assured of our prayers. Yes, Father. Thank you. Thank you. God bless you. Yeah. पळय आतां हांव आनी साहेब तुज्या घरांत आयल्यान हां तुका बेसांव दिवच्याक पळय रॅलीक पळय फाटल्यान साहेबाची कूड आहा आनी ही रॅलीक घेवन तुजेर आतां हांव आशिर्वाद घालतां तुजेर आनी तुज्या सगल्या गोऱ्याब्याचेर बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सुर्गींचे बाप्पा आर्गां आनी दिनवास तुका कित्याक ही आमची भयण सदांच भावार्थान बोरवांशान जियेता आनी ताका लागून तुजो मोग तुवें तिचे कुडींत मनांत ओतम्यांत ओतलेलो आसा. ती सदांच विस्वाशी आनी केन्नाच तुका सोडूंक ना. ती खूब पाटी एकसूरपण अणभवता कित्याक सगळीं जाणां तिका सोडून वेतात पूण ती सोडून वचोंक ना. ती सगळीं जाणां तुजे सोबे आसात. जेजू ती तांकां सगळ्यांक तुजे सोबें दवरून तांचे पासत सदांच मागता आनी ह्या वेळार ती तेच भाशेन मागतना तिका कुडीची मनाची आत्म्याची पेकोवणी फावो कर. सगल्या ह्या वदृश्यांतली तिका निवार आनी तिका सगळें बरेंपण फावो कर आनी सोर पोदेदाद देव भाग्योन फ्रांसिसाच्या मागण्यान सायबणमाची विणवणेन तुका कुडीची मनाची आत्म्याची पेकोवणी फावो करूं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवेन आमेन. रॅलिकाचो उमाव घे. हां बरे भाशेन गुड इवनिंग माना
शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरकुटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी जो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान भाग्यवन फ्रांसिसा कडेन मागचें तुमी मागलेले आसा तुमकां फावो केलेले आसा आर्गां दिवया आनी आनीकूय मागया आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हणून मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत आत्मे सोबें बापाक वाकाणटा आमेन आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन आनी सोर पुदितात देव भाग्यवन फ्रांसीस शेवेलच्या मागण्यांतल्यान तुमकां सगळ्यांक आशिर्वादान भरूं पिकोवणी दिवं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन देव बरी सांज दिवं तुमकां सगळ्यांक San Francisco Xaviera Woda Kura Radi Samcha Mogan Las Lolia Besaungal Saiba Desar Goincha Sambalung Sodakal Gopan tuja besaungal saiba Desar goicha Sambalung Sodakal Gopan tuja